बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. Deep within my heart, I feel voices whispering to me, calling me to follow close, calling me to walk into the life of faith, to set my heart upon the deep, to follow you again, my Lord. प्रेतीच्या इश्टानो, आयच्या ह्या मिसाचे समोरोमणेन तुमकां सगल्यांक आनी ओदीक करून तरणाट्यांक मोगाचो येवकार. आयज केरीत भाशेन ह्या गवळीक वर्सान तरणाट्याच्या वावराक सुरवात दितना तांचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद आमी मागता. आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी सदांच देवाच्या उल्याक होयकार दिवंक आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आपल्या बऱ्या कोडण्यांनी आनी उतरांनी देवाचें राज बांदून हाडूंक तांकां ह्या मिसाचे भेटेन कृपा मागुया. तशेंच आयज आमी पेद्रूचे दोमडेक भेटयलोलो आयतार पालता. पेद्रूची दोमडी आमकां सामान्य पवित्र सोबेच्या गरजां पासत आसलोल्या पाप सायबाच्या हुस्क्याचो उगडास करता आनी ह्यो गरजो साकार करूंक आमचें सहभागालीपण मागता. ह्याय वावराक आमी उदारपण दोमदान दिवंक आमकां एक आयतें कालीज मोन मागुया. ही चिंतना आमच्या मनान घडोवन हे भेटेक आमी तयार जावया. अदीक करून ह्या गवळीक वस्ताचो विशय जेजू म्हणटा म्हजे पाटल्यान ये. आपयता सगल्यांक आपलो पाटलाव करूंक आनी अदीक करून तरणाट्यांक हें आपोवणे देव दिता तेन्ना आमी उदार मनान काळजान स्विकारूंक मागुया तरणाट्यां खातीर. तशेंच आयचें दिनवासण्याचें मीस भेटयलां सँड्रा मोरायस ताच्या इंतेसांव खातीर मागुया. आमची जोणेकल्याची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकें सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगळो अपराध. ह्या बसोक मागीर सना सांगपार मुरे सगळ्या लोकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परान देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Krista,
देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्या तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशी कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासपोट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान एलिजाक म्हणलें, आबेल मेहोला गांवच्या शाफाताच्या पुताक एलिझेबाक तुजे सुवातेर प्रवादी कसो तूं मागतलोय. म्हणटच तो थंयचो भायर सरून गेलो आनी शाफाताचो पूत एलिजेव ताका मेल्लो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन शेतांत तास घालतालो आनी 12वें जोत ताणें दवरलोलें. एलिजा ताचेशी गेलो आनी आपलें न्हेसपां आवरण ताचेर उडयलें. तेन्ना आपलें जोत सोडून एलिजेव एलिजा फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, पयलीं म्हज्या बापायचो आनी आवयचो उमाव म्हाका घेवन दी, उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतां. एलिजान जबाब दिलो, वचून ये, हांवें तुका कितें केलां? एलिजेव ताचे फाटल्यान वेतालो तो परतो आयलो आनी बैलांची जोडी घेवन ताणें तांकां मारलें. जूं घेवन तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या मनशांक दिलें आनी ताणें तें खाल्लें. उपरांत तो उठलो आनी एलिजा फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिलवासतां. रातचे पर्यान म्हजें कालीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हाज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. देखून म्हजें कालीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुजे विस्वाशी भक्तांक फोंडां धरूंक दिवचो नाय. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेलतली आनंदाची भुर्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. भाग्यवंत पावलून कालेस्कारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडून स्वतंत्र केल्यात. घट रावात आनी नव्या गुलामपणाच्या झूम ताचेर घेनाकात. भावा भयणीनो, स्वतंत्र जावंक तुमकां आपयल्यात, पूण स्वतंत्रायेच्या निबान मात कुडीच्यो कुश्यो पाली नाकात.
बगर एकामेकाची सेवा करात आखी समूर एकाच उतरान आतापल्या तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलाचोय कर कित्याक एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात सांगता ते हे आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पालूंक तुमी पावची नात कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलेय तुमच्यान करूंक जायना आत्मो तुमकां चलयतात जाल्यार तुमी समृद्धी खालनात देवाचें उतर हे उद्गाराक सगळीं उबी रावया जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या जेजूक स्वर्गार उबारून वचचे दीस बरोवन येताले तेन्ना ताणें जेरुसाल्याक वेचे म्हूण आपले मौन थारायले आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले ताचे पासत तयारी करचे खातीर ते वचून सामारियाकारांच्या एका गांवांत भितर सरले पूण जेरुसाल्याक वचूंक ताणें थारायल्लें देखून आनी ताका येवकार दिलो ना तें पळोवन ताच्या शिसांनी जाकोबान आनी जुआवान विचारलें सायबा ताका लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गावेलो उजो आमी देंवयलोलो तुका जाय पूण वडोन ताणें तांकां बोबाट केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान ताका म्हणलें तूं वेशी थंयसर तुजे फाटल्यान हांवूय येतलो जेजून जाप दिली कोल्याक दोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक घोंटेर आसात पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकोवंक खंयच जागो ना दुसरो कोण एकल्यान ताणें म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये पूण त्या मनशान म्हणलें पयलो वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावंक म्हाका रोजा दी पूण जेजून ताका जाप दिली मेलेल्यांनी आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावं दी पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर आनी एकल्यान म्हणलें सायबा हांव तुजे फाटल्यान येतां पूण घरा आसा ताका म्हाका पयलीं सांगून येवं दी ताका जेजून सांगलें कोणूय नागराक हात घाल्ल्या उपरांत फाटल्यान वडोन पडयता तो देवाच्या राज्याक उरतो न्हय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा मडीनो आयचो सेवा धर्म आमकां देवाचो
उलो उदीक करून जेजू म्हणटा म्हजे पाटल्यान यात. आपली नीज पाटलादारां जावन तो आमकां आपयता. आनी नीज पाटलादारां आमी कित्याक जाता काय जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आनी ताचें मिसांव म्हटल्यार मुळाची सोडवण करूंक. तोरायच्या दिसा आमी पळयता हांची वाचपांक सगळीं देवाच्या उल्याक पयलो वयलो जागो दिता. जशें आमी आयच्या पयल्या वाचपान पळयलां एलिशाक ताका आपलो सक्सेसर करता. ताचेर आपलें आंगावलें घालता आनी ताका आपलो पाटलाव करूंक आपयता. तो म्हणटा म्हाका घरा वचून दी, म्हज्या आवय बापायक बेस दिवं दी आनी हांव परतून येता. आनी मागीर आमी पळयता तोच जे बैलाचें जोत चलयतालो त्या बैलांक सोडटा, ताका मारता, ताचें मांस करून रांदता आनी आपल्या भागिल्यांक दिता. आनी मागीर एलिजा फाटल्यान वेता. तर आमी पळयता कोण भाशेन एलिजाचो चाकोर जाता. ताचे फाटल्यान वचोन एके भाशेन ताचें मिसांव फुडें व्हरूंक तो तयार जाता. आयज आमी तेंच तिसऱ्या वाचपान आयच्या शोक वर्तमानान आमी पळयलां. जेजू आपली वाट धोत्ता आनी वाट म्हटल्यार जेरुजाल्याची वाट. आनी जेरुजाल्याची वाट म्हटल्यार कश्ट मरण सोसूंक तो राजी जाता. आनी ह्या खातीर तो वेता आनी आपूण वेच्या आदीं सामार्याच्या गांवांत आपल्या शिसांक धाडटा तयारी करपाक. आनी ही वाट तयार करपाक ताका धाडटा तेन्ना हे भाशेन तो वेता तेन्ना ताका वाटेक एक मनीस मेवता आनी तो म्हणटा हांव तुजे फाटल्यान येता. तूं वेता थंय, हांव वेता, तुजे फाटल्यान येतलो. आनी जेजू ताका आपलो पाटलाव करपाच्यो आडकोड्यो ताच्या दोळे मुखार दवरता. कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप कसलें तें ताच्या दोळे मुखार दवरता. तो म्हणटा कोल्याक आसा दोली, वाऱ्यावेल्या सुकण्याक आसा गोंठेर, पूण मनशाच्या पुताक तोकली बागावंक जागो ना. हे भाशेन तो सांगून ताका सांगता म्हजो पाटलाव करूंक सोंपें जावचें ना. आव्हानांक फुडो कोचचो पडटलो, सगल्या आडकोड्यांक कश्टांक फुडो कोचचो पडटलो. जशें जेजू सांगूंक सोदता कुस्सा विरयत जैत ना, कोस्तां विरयत मुकूट ना. आनी हे भाशेन तो ह्या पयल्या मनशाक सांगता. आनीक एकलो दुसरो तो म्हणटा तुजे फाटल्यान हांव येता. आनी म्हजे फाटल्यान येता म्हणटा तेन्ना जेजू म्हणटा तो कंडिशन घालता. पयलो हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक लायता, लावंक म्हाका रोजा दी. पूण जेजू म्हणटा मेलेल्यांनी मेल्ल्यांक मातयेक लावं दी. पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. जेजूचें शीस जावप म्हटल्यार देवाच्या राजाक अदीक व्हडतो मान दिवंक आनी देवाचें राज परगट करप. हो जावन आसा ताचे पाटलादाराचो इकलो देवाचें राज पयलें परगट कर. आनी तिसरो कोण एकलो येता आनी म्हणटा सायबा हांव तुजे फाटल्यान येता, पूण घरा आसा ताका म्हाका पयलीं वचोन सांगूं दी, ताका बाय बाय करूं दी. एलिशा सारको
म्हण जेजून सांगलें, कोणूय नागराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान मोडून पडेना, तो देवाच्या राज्याक पुरतो न्हय. तर जेजू आमकां आयच्या दिसा कितें सांगूंक सोदता काय, ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान तो आमकां सांगूंक सोदता की आमी देवाचें राज बांदूंक सोदूंक जाय. जेजूचो पाटलाव करतले जाल्यार जिन्सां तरेच्या आगोड्यांक फुडो करूंक जाय. जायत घोडे कोश सोसूंक पडटले, जायत घोडे जायती पिडापीड दुमाडो आसतलो, ते असले सगळे सोसूंक पडटले. अशें आयच्या दिसा आयचें शुभ वर्तमान सांगता. देखून हें डिसिजन घेवपाक जेजूचो पाटलाव करूंक सोंपें जावचें ना. देखून आयज जेजूचो पाटलाव करप म्हटल्यार रॅडिकल एंड चॅलेंजींग डिसिजन. सोंपें न्हय. देखूनच गरज आसा रोखडोच पाटलाव करूंक. आमी पळयलां जेजूचें शीस नुस्तें मारतालें, तांकां जेजून म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. देवाचे पूत आपल्या बापायक मानायक झाडां धंदो साणून ताचे फाटल्यान रोखडेंच गेलें. घरा वयता, हें वयता, तीं वयता, कांयच म्हणूंक ना. पूण देखूनच हांव म्हणटालो, जेजूचो पाटलाव करप म्हटल्यार रॅडिकल एंड चॅलेंजींग डिसिजन. सोंपें न्हय. जेजूनच आमकां शिकयलां कोण भाशेन मनशा कुळाची सडवण करूंक ताणें कोश्ट मरण सोंसचें पडलें. कोश्टा मरणा वरवीं आमकां जैत हाडलें. तर हेंच शिकोवन जेजू आयच्या दिसा आमकांय जण एकल्याक सांगूंक सोदता. जेजूचो पाटलाव करतल्यांक सोंपें जावचें ना. तर आमी पळयता कितें गरजेचें जेजूचो पाटलाव करूंक. टोटल डिटॅचमेंट फ्रॉम एवरीथींग एंड फ्रॉम एवरी वन. जेजूचो पाटलाव करतलो जाल्यार देवाक आमी पयलो वयलो जागो दिवंक जाय. आनी हे भाशेन एलिशान आपल्या जिवितान केलें. देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक ताणें एलिजा सांगता आनी तें ताणें केलें. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आयच्या दिसा आमकां कितें भाशेन दुसरें वाचप आनी कांय बरो संदेश दिता. आनी आमकां सांगता बागेवन पावलो गालेसियाकारांक बरोवन, देवान आमकां स्वतंत्र केल्या, सुटका दिल्या. देखून वायटाचे पातकाचे गुलाम जायनाका. बगोर आत्म्या पोरमणें चलात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर हाड आनी तुमच्या कुशेच्या निबान तुमच्यो कुश्यो तुमी करूंक पावतल्यात. तुमकां देवान एके भाशेन जैत दिलां. हें जावन आसा तुमकां देवाचें देणें. देखूनच तुमकां आपयल्यांत आनी तुमी तुमचोय देव एके भाशेन फ्रिडम रिस्पेक्ट करता. म्हजे फाटल्यान ये म्हणटा जाल्यार तुका जाय जाल्यार यो, नाजाल्यार येनाका. तुका सत्या दिता विचून काडूंक, ताराव घेवंक, डिसिजन घेवंक. आनी हो तारा म्हटल्यार जेजू क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र केल्या, देवाची भुरगीं केल्या. देवाच्या भुरग्याचे जिवीत आनी देवाच्या भुरग्यांक सोबता तसलें जिवीत जिवंक आमकां आपयल्यात. स्वतंत्रताय म्हटल्यार आनी स्वतंत्र म्हटल्यार न्हय तुका जाय तें करूंक, न्हय दुसऱ्याचेर राग काडूंक, दुसऱ्या लागीं झगडोंक, दुसऱ्या लागीं घांस मारूंक आनी हे भाशेन कोबार करूंक. तर तुमच्यो कुडीच्यो कुश्यो तुमी शार्ती पावशात जाल्यार तुमी एकामेकाक घांस मारून खातेल्यात, अशें तो आमकां उगडास करता. न्हय तुमच्यो कुश्यो तुमी शार्ती पावोवंक वावरिनाका. जायते फावट आमी आमच्योच कुश्यो शार्ती पावोवंक वावुरता. आमच्या नांवा खातीर, आमचे फामाद जावपाक, पावर, मनी, बॉडिली प्लेजर्स एंड पॉप्युलॅरिटी, असले आमी जायते फावट आमच्या जिवितांत सोदता. ह्यो आमचे कुश्यो
आमकां जाय आमकां व्हडलो मान दिल्लो, आमी व्हडलो पावर घेवन पयशांचें बोड दाखयलें, कुडीची दादोसकाय भोगलेली, फामाद जाल्ली. पूण बागेवन पावलो म्हणटा तुमी पवित्र आत्म्या प्रमाणें चलात. आनी पवित्र आत्म्या प्रमाणें चलप म्हटल्यार आपकुशेन देवाच्या उल्याक वय म्हणप आनी कुशालकायेन ताची खुशी आनी ताचें विसांव फुडें व्हरूंक आमच्या जिविताचो जबाब दिवंक. तर हेंच करूंक आमकां देवान आपलो आत्मो दिल्लो आसा. तर ह्या आत्म्या प्रमाणें चलूंक आमकां आपयता. आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर हाड आनी कुडीच्यो कुशी आत्म्याचेर हाड देखून म्हणटा आत्म्या प्रमाणें चलात. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो जेजूचो पाटलादार कशें आमी चलतले जाल्यार जायते त्रास कोश्ट आमकां आसतलेच. तशें म्हणलेलें आतां कोश्ट जावन आसा पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लायफ, आमच्या जिविताचे भाग. तरेच आमी पळयता जेजून मनशा कुळाक सोडूंक कोश्ट मरण वचचें पडलें, कुस्साक वेंग मारची पडली आनी कुस्सा वरवीं आमकां जैत हाडलें. तर आयच्या दिसा आमकां हें आमंत्रण जेजूचें म्हजे पाटल्यान याद. तर ताचो आमी पाटलाव करतले जाल्यार आपकुशेन आमी ताचो पाटलाव करूंक ताका पयलो वयलो जागो दिवंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर आमच्या जिवितान आडकोड्यो त्रास कोश्ट आसतलेच, ताका फुडो करूंक देवाचो आत्मो आमकां बोळ दितलो. तशेंच तिसरे सुवातेर जावन आसा पर्सिवियरन्स इन कमिटमेंट इज द हॉलमार्क ऑफ क्रिस्टियन डिसायपलशीप. जेजूचो आमी पाटलाव करतले जाल्यार तिरासोण आमच्या जिवितान, तिरासोण. आनी हें तिरासोण आमच्या जिवितान आसा जाल्यार आमी फाट कोचचें ना, फाट वळचें ना. जशें जेजू आयच्या दिसा एकल्याक म्हणटा जसो तुवें नागराक हात घातलोय फाटल्यान वळोन आनी पडे नाका. पण नागोर हातीन दवरला तें जोत खणोंक जाय आनी उबें वसोंक जाय, फाटल्यान आनी येवप ना. इरिवर्सिबल आनीक ना. एकदां तुवें पाटलाव केलाय मोरोसोर ताचो पाटलादार कसो जिये, मोरोसोर ताका तुज्या जिवितान पोरगोट कर. आनी हेंच करूंक आमी एकले ना, एकसुरे ना, पूण देवाचो आत्मो आमचे सांगाता आसा. आनी तोच आमकां खरी सुटका दिता, खरें डिसिजन आमच्या जिवितान घेवंक जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकयता. मदीं करून जशें म्हणटा तो तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. सगळें सोमोट हातूनच आटापलेलें आसा. देखून देवाचो मोग करता तर पेल्याचोय मोग आमी करूंक जाय. देखून जेजूचो पाटलाव करप म्हटल्यार जेजूची मोगाची आज्ञा आमच्या जिवितान आमी जियोंक, आमच्या भावा भयणीची आमी सेवा करूंक. तरेंच करूंक जेजू आमकां खेरीत भाशेन आयच्या दिसा उलो मारता म्हजे पाटल्यान याद. आनी हो पाटलाव ताजो कित्याक मनशाची सोडवण करूंक, ताचें विसांव फुडें व्हरूंक. तर आयज काल आमकां सगल्यांक हो ताराव घेवंक जेजू आमकां आपयता आनी सोत्या तारा घेवंक आमकां दिता आनी आपलो आत्मो आमकां दिता. आमी तिरासोणान ताचो पाटलाव करूं आनी भाशेन खरी जेजूचे नीस शीस, जेजूचे नीस पाटलादार आमी जावं. तरेंच करूंक आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक हें आव्हान आसा आनी एक युनिवर्सल कॉल म्हटल्यार कॉल टू डिसायपलशीप. जेजूची नीज पाटलादारां कशीं आमी चलूंक, जेजूची नीज पाटलादारां कशीं आमी जियोंक. तर ह्या वावरांत पवित्र आत्म्याचो सांगात आमकां आसा. पवित्र आत्मा आमकां बोळ दितलो आनी हे भाशेन खरी नीज जेजूची पाटलादारां कशीं जावं आमच्या कुटुंबांनी जियोवया, कुटुंबाचे समोद घट करुया, जावं आमच्या समुदायांनी आमी जियोवया.
एकामेकाचो हुस्को एकामेकाच्यो गोरसांक पावुया आनी हे तरेन जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगट करुया आनी ताचे मिसांव सोडवणीचे फुडें व्हरुया. आमकां ह्याच बलिदानांतल्यान सगल्यांक जेजूच्या फाटल्या दारान कुरपा मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबाड देवाक पयलो वयलो जागो दिवन पवित्र आत्म्याचो आमकां आदार घेवन खरी जेजूची नीज फाटल्या दारां कशी जिवोवंक आमचो बाबाड आमी जिवो करुया. सत मानता हांव देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गांनी प्रितमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता सगळ्यांतल्या आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोलो आंकवार मरे ताय जल्मलो पोंच प्रातकाळ ताणें कोस सोंसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका लेगी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सौर पदवीदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक बोक्साचो एकठांय पातकाचे बोगसणे फुडेंचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजूच्या पावलांनी पावल घालून ताची कोरी आनी नीज फाटल्या दारां जावंक देवाचो आदार आमकां मागून घेवया. म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरतात तसले खारवी कोत्तलो. आमच्या बाप सायबान बिस्मांनी यात्निकांनी आनी मोतव्याशांनी ह्या जेजूच्या उतरांचेर आपले लक्ष दवरूंक आपल्या बऱ्या देखींतल्यान आनी उतरांतल्यान आपले पोरचेक आनी ओदीक करून तरणाट्यांक देवाशी लागीं हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. ह्या वर्साची गवळीक चीट एकचार कम्युनियन सौभागिलीपण पार्टिसिपेशन आनी मिसाव मिशन जे पोरी जेजू जियेलो तेच भाशेन आमी ते आमच्या जिवितान आपणावूंक आनी जिवूंक आनी हे तरेन जेजूचे नीज फाटल्या दार आमी जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. पवित्र स्नान घेवंक आमकां एक नवें जिवीत फावो जाला. तर दर एका तरणाट्यान जावं आपल्या कुटुंबांत आनी समुदायांत क्रिस्ती तत्वां जिवंक आनी हे तरेन देवाक मानवतलो समाज घडोवन जेजूच्या पावलांनी आपले पावल मारूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. जायतीं तरणाटीं आयज वेगवेगळ्या प्रश्नाचो फुडो करता. ह्या वेळार तांची आशा सोडिना जावं पूण देव तांचो जायतो मोग कोत्ता आनी सदांच तांच्या सांगाता आसा हें सत तांकां वळखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खुशी जाल्यार तुजो खोरी सुबार
चल ये म्हजे फाटल्यान. ह्या आधुनीक काळार आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो पाटलाव करतना तरेकवार आव्हानांक तुजो फुडो करचो पडटा. असले जिविताचे परिस्थितींनी तांणी जेजूच्या पावलांनी पावल घालून धीरान फुडें वचूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. कोणूय नागराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वलोन पोलेता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. आयज पेद्रूचे दोमडेक भेटयलोलो आयतार पालतना फाटी फुडें पोले नासतना सगल्या उदारपणान सामान्या पवित्र सोबेक देवाचे राज बांदचे मिसावांक आमी सहभागेली जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमचे क्रिस्ती आपोणे म्हटल्यार जेजूचो पाटलाव करप. आनी जेजूचो पाटलाव करता आसतना अशें मादर ट्रेजा म्हणटाले, वोकेशन म्हटल्यार न्हय टू बी सक्सेसफूल बट टू बी फेथफूल. विस्वाशी रावप, देवाक देवाच्या आज्ञांक देवाची शिकोवणी हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमचे दुनां उबारून सर्वेस्पराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वर बोलोवया. आमचे कालीस उबारून देवा कासा मेळोया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगुया. दुनिया तुज्या बऱ्या पोना आतां उद्या सोन्या दाना जातली रोखडीच जाता आमकां. जिवीत दिवपी खाना पिवना आमचे दुनां उबारून सर्वेस्पराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा कासा मेळोया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगुया. म्हज्या बाबा म्हणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमकां आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावची भोक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सौर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सौर काळे आनी सौर ताई, जेजू क्रिस्तांव तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आत्मार मरेचे उदोरी ताणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुस्सार आपले हात विस्तारून ताणी कोस मरण सोंसलें आनी मोरणाचे चैत व्हरून
पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळल्यान एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक पिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक पिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदूतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजूची नीस पाटलादारां कशी जेव म्हटल्यार जेजूक विस्वाशी राव आनी देवाची येवजण आमच्या जिवितांतल्यान शांती पावूंक हेंच करूंक जेजून हाडलेली सडवण सगल्या मनशांक आमी शिंपणावंक आनी हे भाशेन जेजूची बरी खबर सगल्यांक परगटूंक आमकां आयती करूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समोजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी परमाशान रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर बागांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळून गेली. Gesù da me, ami fate,
सोवें फकत अशें जिवीत तुमचें सुपापणी सुफल जातलें जेजू दाखवें आमी इफाचें ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवें आमी इफाचें ताच्या जिवान आमी जिवी मोचे विरे जिवीत तुमचें सारकेंच निर्फल सारकेंच रितें मोचे सवें आकेचिनी बरोवन येतलें मोचे जातलें जेजू दाखवें आमी इफाचें ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवें आमी इफाचें ताच्या जिवान आमी जिवी इस्ती बापाक दिवची मोहिमा नुय किर्तीपोन भक्ती कामां नुय मुडफाकी व्हडली नवां भगवानची न्हय सुका फळां जेजू दाखवें आमी इफाचें ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवें आमी इफाचें ताच्या जिवान आमी जिवी आमची तरणाटी आतां बसावणी करतले पास्कांची वातीक हात पाठोवन आपली बसावणी करतली फुडें सोडा तरणाटी आसा ती फुडें या वाती भोंवतणी रायट हँड मोगाला जेजू आमचें तरणाटपण तुजें एकेरीत देणें आमकां ह्या तरण्या जिवितान जायती ताक तुवें आमकां फावो केल्या आमचे आवय बापूय भाव भयण इश्टा वरवीं कितली खुशालकाय आमकां फावो केल्या आमच्या जल्म दिसा थावन आयज पर्यंत आमची एकान एक जिविताची घोडी तुजें व्हड देणें आमकां जेजू ह्या नव्या वर्सान सगल्या तुज्या बरेपणा खातीर तुजे उपकार आठयतना त्याच बरोबर आमचे कोश्ट आडकोळी त्याग आमची सपनां आमी तुजे आदी कोत्ता आमकां दिल्ल्या देण्या वरवीं तुज्या मोल्यांत बरे वावडाडी जावं बागयोनपणान खुशालकायेन उदार मनान एकचारान
सुबान फळां दिवंक आमी आवडेता. ह्या आमच्या कार्यांत तुजो सांगात आमकां दी जेजू, आनी ह्या आख्या वर्सांत आमच्या वडिलां खाल एकामेकाच्या सहकारान सर्गीचें राज बांदूंक होच आमचो हेतू जावं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरोवं. हे बरे सदां तुका मोगान एकवटोन सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं. आमेन. बसुया. आयच्या मिसाची मांडावळांनी तयारी केल्या रेश मागोस पॅरिश यूथ तांकां आमचे दिनवास. सगळी बरी भाशेन ह्या आयची मांडावळ केल्ल्या खातीर, तशेंच सदांच तांणी मिसांत वांटो घेवंक आनी आपले वावर आयच्या दिसा तरणाटी कशें सुरू करता तो सुरू करूंक बरे भाशेन तांकां जेजू तूं सांगात कर. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. मंगळारा दीस सकाळी मीस ना, सांजे 5:30 वाजता. मीस जातोच इंटरसेसरी प्रेयर मिटींग आसतली मागण्यांची. सुंक्रारा दीस 7 वरांचेर एडोरेशन आसतलें, म्हयन्याचो पयलो सुंक्रार, आनी उपरांत 7:30 मीस आसतली. 2 तारखेर सोनवारा दीस 4:30 वाजता ऑल्टर सर्वस मिटींग. कोण येना ऑल्टर सर्वस? कुमिया घेतलेली भुरगीं खंय आसा? आवय बापूय हाडी ना, गाडी ना. आमकां हुस्को जाला, 4च जाण येतात. भुरग्यांक धाडची म्हूण मागता. ऑल्टर सर्वस म्हणटा ती कुमिया घेतलेली भुरगीं मिसाच आजिदार करपाक तुमकां आमी शिकयतले आनी दाखयतले, शिकोण दितले. येता तो आयतार साद्या काळाचो 14वो आयतार. वाचपा सी वरोस. सकाळी मीस 8 वाजता. मांडावळ करूंक साबूत सायबिणीची समुदाय. सांजे मीस इगोर्जेन 5 वाजता इंग्लिशीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन पयल्या मिसार 7,200 रुपया, सांजे मिसार 4,390 रुपया, सगळे मेळून 11,590 रुपया. गोचेक डोनेशन दिलां एक बरो देखणार. नांव सांगिनाका म्हटल्यार चॅक पेटयल्या 5,000 रुपयांची. तशेंच आयज आमचे रेज मागोस पॅरीत यूथ कॉपेल कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. हें कॉपेल कॉम्पिटिशन जातलें आयज हांगासर 10:30 वाजता. सो सगल्यांनी आपलीं कॉपेलां तयार दवरल्यान तीं घेवन येवचीं आनी हांगासर बरें कॉपेल आसा ताका ज्युनियर आनी सिनियर कॅटेगरी करून इनामां वांट्टल्या. तशेंच आयज फाब्रिकाची मिटींग आसा. आदली कमिटी आनी नवी कमिटी हँडींग ओवर. आयज आमी आदली कमिटी कितें तांणी काम केलां, वावर केलां आनी फुडें करचें आसा ताची माहिती दिवन नवी कमिटीच्या आदीन सगळीं पुस्तकां करतले. जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश साकिस्तीन दवरलेले आसा. कोण वतात तांणी येवन वचचें. थोडेच गोवणी चिटी हाडल्या, 100 चिटी आमी हाडल्या. चडशे करून समुदायाचे फुडारी आसात तांणी त्यो वच्च्यो आनी वाचच्यो. मीन्स व्हेल्यारूच जायना, वाचोंक जाय, नाल्यार व्हरोन घरा भायर उडयतात. वाचचें 20 रुपयांनी एक. पूण आमकां पयशे नाका, सगळे फाब्रिका फारीक करतले, पॅरीश कावन्सिलांतल्यान फारीक करतले.
तुमी वचची मदीं करून हें आसात फुडारीपण घेतात ताणें त्यो वाचच्यो कित्याक ही गवळणी चीट म्हटल्यार संदेश आमकां आमच्या गवळ्याचो पास्टरल लेटर आनी ह्या वर्साचो विशय दिल्लो आसा म्हजे फाटल्यान याद फॉलो मी उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तशेंच एक कॉलोनी आसा बाल प्रिया एड्युकेशन सोसायटी चबिचिक्स स्प्रिंग व्हॅली हाय स्कूल एडमिशन्स चालू आसात एडमिशन्स आर ओपन फॉर स्टँडर्ड 9th academic year 2022-2023 streams arts and commerce at Spring Valley Higher Secondary School Pilen Goa कॉन्टॅक्ट नंबर दिल्ले आसा बोर्डार घालता म्हजो पातलो कोरून तुजी खोशी जाल्या तुजो कुरी सुमार चले म्हजे फाटल्यान म्हजो पातलो कोरून तुजी खोशी जाल्या तुजो